काँग्रेसीचो आमदार मायकल लोबो धपक्याक हातांतल्यान सत्ता गेल्या ती पळोवन भेरेला. देखून मतां फुटली म्हणून भाजपा जिखली अशे आरोप करत सुटला. भाजपाचे यश पळोवन मायकला सयत दिगंबर कामत आनी विजय सरदेसाय भाजपाक तेंको दिवपाचें पत्र घेवन भोंवतात. भाजपाचो म्हणयारो उर्फान मुल्लान म्हटला, मतां फुटल्या म्हण भाजप जिखूंक ना. भाजपाची विकासाची कामां पळोवन लोकांनी मतां मारल्यात. भाजपाचे जैताचे श्रेय प्रमोद सावंत, संघटन मंत्री सतीश धोंडा सयत कार्यकर्त्यांकय वयता. कार्यकर्त्यांनी दीस रात मेहनत घेवन काम केला. 11,000 मतां तांच्या विरोधात गेल्यात. मायकल लोबोन आदी वास्तुस्थिती जाणा जावन घेवची आनी मागीरच उलोवचे, उर्फानान म्हटला. मायकल लोबो सांगता स्प्लिट ऑफ वोट्स जाल्या म्हणून. मायकल लोबोन जे आसा आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी कालंगुटान पयचे मायकल लोबोक 9,000 वोट पडले आनी ओपोजीट जे आसा ताका 11,000 वोट पडले. तर मायकल लोबो जे आसा हें कितें उलयता तें ताकाच खबर ना. कितें जालां की मनीस जेन्ना कितें आसता पावरान आसता आनी पावर जे आसा चाकरून सायडींतल्यान तुजी गाडयो बिडयो सगळें जेन्ना तुजे कडेन ना जाता मनशाची तकली जी आसता ही मातशी खंय तरी जी आसा हालपाक लागता. आनी हें जे आसा सेम परिणाम जे आसा तेजे कडेन जाल्ले कडेन आसा. भारतीय जनता पार्टी जी आसा आपले वोट घेवन लास्ट टायम जे आसा आमचो वोट शेअर जो आसलो 2012 जो आसा तो कमी आसलो, आयज तो वाडून जे आसा आज भारतीय जनता पार्टी जे आसा 70 येयल्ले कडेन. आमचे जे आसा कितलेशेच आमदार लागीं येवन जे आसा डिफीट जाल्या. कोण जो आसा 70 मतांनी डिफीट जाला. आमचो जो आसा सोपटे जो आसा 300-350 मतांनी डिफीट जाला. आमी आयज जो आसा आमी मोर देन जे आसा 23 जे कितें आमचे मुख्यमंत्रीन सांगलेलें आयज आमी ऑलरेडी थंय पावलेले कडेन आसा. आनी हे दाखोवन दिता की जे कार्य जे आमचे संघटन मंत्री आमचे सतीश धोंड, आमचो सदानंद तनावडे आनी आमचो मुख्यमंत्री जे कार्य घेवन जे आसा लोकां मदीं गेल्ले, लोक जे उलयताले हे आमचे मायकल लोबो जावं काँग्रेस जावं दिगंबर कामत जावं आमचो गोवा फोर्ट जावं विजय सरदेसाय जावं हे आयज कितें उलयताले पळय हांकां नाकारल्या. आनी आयज हे लेटरां घेवन जे आसा ऑफिसांचे भायर भोंवता, सरकाराक जे आसा टेको दिवपाक भोंवपाक लागल्या की आमचो टेको घेया. पण आयज लोकांक कळपाक लागला की फोटिंगपणां जे आसा लोकांक जे नाकारल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.